बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या सोमिया सांगाताक वेळ मागण्यांत सारूंक आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. आयच्या मागण्यांत आमी तुमकां सगल्यांक येवकार दिता. सगल्यो आमच्यो कोंती, हुस्के आनी दाश्टी विसरून आमी मागण्यांत वेळ सारुया. आमचो मागण्यांचो विशय शिव वर्तमान पोरगोटीत आनी पिडेवंतांक बोरी कोरीत गांव गांव भोंवले. जेजून आपल्या 12 शिसांक शिव वर्तमान पोरगोट करूंक आनी पिडेवंतांक बोरी करूंक गांवां गांवांनी धाडले. दर एका क्रिस्तांवांक ह्या संवसारांत जियेतना एक किरीत कार्य दिल्लो आसा, तो म्हणल्यार शिव वर्तमान पोरगोट करूंक आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर सगल्यांक सांगूंक आनी जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक. जेजू आयज आमकां अशें म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर पाळटा आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटा तो म्हजें सवें जियेता आनीक हांव ताचें सवें जियेता. तर आमी जेजूचे नीज पाटलाव जावंक हे मागण्यांत देवा लागीं कृपा मागुया. पवित्र आल्ताराचेर उंड्याच्या रुपान आसलोल्या जेजूचेर आमी नदर घालुया. भावाताच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया. तो आमचो सोडवंडार म्हूण आमी ओळखून घेवया आनी आमचीं काळजां मनां शांत दवरून सगल्या आमच्या कालतीपणान पवित्र आल्ताराचेर उंड्याच्या रुपाकार आसलोल्या जेजूक आमची मान बागोवन नमस्कार करुया. आमी गीत घेवया. प्रभू जेजू R30 पेज 192. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा तुका वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकार आठवून तोरताव आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू,
बोडव्याचो तुका बोजोन कोता आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या चंद्रीम आनी तारा समो उजवाड फाकोन पोरकोण करता तसो तूच सूर्या आमी पोरजोड तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू जेजून आपल्या शिसांचे राज पोरगोट करूंक धाडले आनी शिसांनी बरे भाशेन जेजूचे उतराक पाळो दिलो. तेच परी जेजून दर एकल्याक आमकां ताच्या उतराची पोरगोडणार जावंक आपयल्यांत. पूण आमी जेजूचें उतर पोरगोट करूंक फाटीं सरल्यांत. आमकां बोगोस सायबा. जायते पावटी आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी वागणुकेंतल्यान आमी जेजूक साक्षी दिवंक ना. आमची चाल वांकडी जाल्या आनी वायट रस्तो आमी आपणायला. आमकां बोगोस सायबा. जेजू तूं देवाचो पूत म्हूण सोबे माजार पोरगोट करूंक आमकां जायते पावटी अगवड जाता. आमच्या जिवितांतल्यान तुजो पोरजोळ शिंपडावंक ना. आमी ओनबावटी कशीं जियेल्या. आमकां बोगोस सायबा. हे वेळार आमी गीत घेवया. दोयाल देवा आय 4 पेज 117. दोयाल देवा काकलतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापूय म्हणून आडवड नाका भुरग्याक तुज्या सोड नाका. जेजू हांव काकलत मागता दितलोय म्हणपाक येता. सोर म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सगळीं सांडटा. जेजू
हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता सर्वोच्या पातकान कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा पातका खातीर म्हाका फावो उजो कोटीन सासनाचो कश्ट वळवळे कोंडाचे सदां जळट्या उज्याचे हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता सर्व म्हज्या पातकान कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता सर्व म्हज्या पातकान कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा पातकादान हांवें सांडलें सासन सुख देवा गेले सांडलो सांगात आज बडव्याचो संतोष देवा पळोवचो हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता सर्व म्हज्या पातकान कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता सर्व म्हज्या पातकान कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा मोगाच्या भयणी भावांनो, हे संवसारान आमी जियेतना दर एक आमचे घडयेक देवाक आमी दिनवासूंक फावो. जेजू, तुवें आमकां देवाचें राज परगट करूंक आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक ह्या संवसारान बिचून काडल्यांत म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. जेजू, तुजेर बाबात आनी विस्वास दवरतल्या बाबा भयणीचेर तूं आशिर्वाद घालताय आनी तांकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरताय म्हूण आमी तुका दिनवास दिता. जेजू, तुज्या उतरां कोन्या आनी तुवें दिल्ले शिकवणे वरवीं आमी आमचें जिवीत निटायेर हाडून मोगाचे आनी सेवे चाकरेचें जिवीत करूंक पावल्या देखून आमी तुका मोहिमा दिता.
स्तोत्र 119 वोळ 105 आमकां सांगता. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. देवाचें उतर मनशांक जागृताय हाडटा. देवाचें उतर हुर्बेन बोत्ता आनी नवी वाट दाखयता. तर आतां आमी चिंत दिवन देवाचें उतर आयकुया. सगलीं उबीं रावया. भाग्यवंत लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिववर्तमान अवेस्वर 9 वळी 1 ते 6. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोती, जेवण खाण, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी 2 आंगावलीं तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात ते सुवाते वेले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात. कोण तुमकां घेना जातीत जाल्यार ते घरांतले भायर सरतना तांचेर आड गवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयांची धूळ पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शिववर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवान गांव भोंवले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयच्या वाचपान जेजू आपल्या 12 शिसांक शिववर्तमान परगट करूंक गांवां गांवांनी धाडटा ती आमकां खबर मेळटा. जेजू सांगाताक रावून जेजू कडच्यान शिकल्या उपरांत शिस जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आपलीं पयलीं पावलां मारतात. जेजूचें जिवीत तांणी नियळ्ळोलें. जेजूच्या सांगाताक रावून ताणें घेतलेलो तो अणभव जिवूंक ते भायर सोदतात. आनी शिववर्तमान शेवटाक सांगता ते भाशेन शीस शिववर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवान गांवांनी ते भोंवले. आयज जेजू आमकां दर एकल्याक ताच्या उतरांचे परगडणार जावंक आपयता. जें देवाचें उतर आमकां मेळ्ळां तें आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमी आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत शिंपडावंक गरज. आमच्या बातिजमा वरवीं जेजूच्या मिशनरी वावरांत आमकां वांटो आसा. आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक परगटूंक आमचें कार्य. जशे बरी शीस शिववर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवां गांवांनी भोंवले तेच परी आमी आमच्या जिवितांत करूंक जाय.
सांत तेरेजा ऑफ कोलकाता वो आमी तिका मादर तेरेजा म्हूण पाचाता. तिच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार तिणें आपलें जिवीत दुसरें पासत भेटयलें. देवाचो मोग तिणें आपल्या काळजांत अणभवलो आनी जेजूची बरी खबर परगोट करूंक आपलो देश सोडून ती भारतांत आयली. पिडेवंतांची सेवा केली, वाटसुऱ्यांक आपणायले, अनाथ भुरग्यांची सेवा केली आनी तांकां जेजूचो मोग दिवंक ती वावुरली. आमी आमच्या जिवितांत बरें करूंक फुडें सरूंक जाय. देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगोट करूंक वावरूंक जाय. पिडेवंतांक भेट दिवन घोडटा तेन्ना तांची खबर घेवया आनी तांकां आमची सेवा दिवया. ह्या वरवीं शिसां भाशेन जेजूच्या वावरांत आमी सहभागी जावंक बरो वावर करूंक पावतलीं आनी देव आमकां आपले कृपेन भरतलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारी वस्तू आमी देवा लागीं सदांच मागत आसतात आनी देव तर आमकां आयकना जाल्यार आमी देवाचेर शीण करतात. पूण प्रितीच्यानो, देव जाणा आमकां केन्ना आनी खंयच्या वेळार दिवंक जाय तें. तर ह्या वेळार आमी देवाचेर शीण करचो न्हय. थोडोच वेळ ओगीच रावन फकत देवाचेर आमी नदर मारुया. आमचे मदें उंड्याच्या रुपान आसलोल्या जेजूक आमी पळोवया आनी मनांतूच आमी म्हणुया, म्हज्या देवा आनी म्हज्या सोम्या, तुजेर हांव पातयेतां. तूंच म्हजो रोसणार आनी म्हजो सोडवणदार. आमी गीत घेवया. क्रिस्त मोजे बोगलेक, R24, पेज 187. Christ moce bogle,
दोनोय बाजूनी ख्रिस्त म्हज्या दाव्या उजव्या पावलांनी ख्रिस्त म्हजे बरी सगल्या स्वातांनी ख्रिस्त म्हजे भोंवती चारूय वाटांनी ख्रिस्त म्हजे सरी सगल्या स्वातांनी ख्रिस्त म्हजे भोंवती चारूय वाटांनी ख्रिस्त आसूं आमच्या सगल्या काळजांनी ख्रिस्त आसूं आमच्या कोमळ मनांनी ख्रिस्त उलोव आमच्या दोनोय कानांनी ख्रिस्त जिव आमच्या निर्मळ कुडींनी ख्रिस्त उलोव आमच्या दोनोय कानांनी ख्रिस्त जिव आमच्या निर्मळ कुडींनी ख्रिस्त आमचे जिवीत आनी एकूच वाट ख्रिस्त आमचो उजवाड दर दीस आनी रात ख्रिस्त आसूं आमचो इश्मीत सुरकाली ख्रिस्त आसूं सदांच आमच्या धर्मोडी ख्रिस्त आसूं आमचो इश्मीत सुरकाली ख्रिस्त आसूं सदांच आमच्या धर्मोडी ख्रिस्त राजवट चलो गावा गावांनी ख्रिस्त राखण करून आमच्या रस्त्यांनी ख्रिस्त बिराड करून शेतां बाटांनी ख्रिस्त आपलो बावटो उबो दोंगरांनी ख्रिस्त बिराड करून शेतां बाटांनी ख्रिस्त आपलो बावटो उबो दोंगरांनी सांत जुवांवाचे शिवर्तमानांत अवेसवर 14 वोळ 13 आनी 14 अशें आमकां मेळटा. जेजू आमकां अशें म्हणटा, तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलों आनी अशी पुता सवें बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलों. ही जेजूची उतरां आयकून आमी आमचो बोवात आनी बोरवोसो तीर करून जेजूच्या फुड्यान आमची मागणी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, जेजू आमचें कालतें मागणें आयकून घे. जशे पोरीं शिसांनी
स्वताच्या रस्त्यार चलून देवाक साक्षी दिली, तेच परी आमी आमच्या जिवितांत सदांच स्वताच्या रस्त्यार आमचीं पावलां मारूंक आनी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यां खातीर वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जबाब: जेजू, आमचें कालतें मागणें आयकून घे. दर एकल्याक आमकां ह्या संवसारांत बरें करूंक धाडल्यांत म्हूण आमी वळखून आनी आमच्या चालत्या जिवितांतल्यान गरजेवंतांक आदार दिवंक बापा तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागतांव. जबाब: जेजू, आमचें कालतें मागणें आयकून घे. आमच्या जिवितांत देवाक आमी पयलो वयलो जागो दिवंक आनी मागण्याच्या जिविताक म्हत्व दिवंक आमकां तुजे कृपेन बोर म्हूण आमी मागतांव. जबाब: जेजू, आमचें कालतें मागणें आयकून घे. जायतीं आमचीं अनभावार्थीं भावां भयणां आपलें जिवीत बदलून जेजूचेर आपलो भावार दवरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब: जेजू, आमचें कालतें मागणें आयकून घे. हे वेळार दर एकल्यान आपलें खासगी मागणें जेजू फुड्यान दवरचें. जबाब: जेजू, आमचें कालतें मागणें आयकून घे. जेजू, तुजी कुशी आमी बांदून घेवंक, तुज्या पावलांनी आमचीं पावलां मारूंक आनी भावार्थान वाडोवंक आमकां आयती कर म्हूण आमच्या बापा हे मागणें आमी करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.